so diunasai. Berpintu anggan itu nasai, bumi serang tujuh diunasai. Jesus Ergantuka somia Jesu, 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 Hoglaptuka somia Jesu, Hoglaptuka somia Jesu, Hoglaptuka somia Jesu, Vandantuka 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 somia Jesu, Stutituka 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 somia Jesu, Mahimatuka 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 somia Jesu, Jai Jai Tuka 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 somia Jesu, Hărsitaun Tuka
सोम्या जेसू हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जेसू हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जेसू हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू दिनवासता हांव तुका सोम्या जेसू दिनवासता हांव तुका सोम्या जेजू दिनवासता हांव तुका सोम्या जेसू दिनवासता हांव तुका सोम्या जेजू दिनवासता हांव तुका सोम्या जेसू दिनवासता हांव तुका सोम्या जेजू वर्णिता हांव तुका सोम्या जेसू वर्णित हांव तुका सोम्या जेजू वर्णिता हांव तुका सोम्या जेसू वर्णित हांव तुका सोम्या जेजू वर्णिता हांव तुका सोम्या जेसू वर्णित हांव तुका सोम्या जेजू वाकंता हांव तुका सोम्या जेसू वाकंत हांव तुका सोम्या जेजू वाकंता हांव तुका सोम्या जेसू वाकंत हांव तुका सोम्या जेजू वाकंता हांव तुका सोम्या जेसू वाकंत हांव तुका सोम्या जेजू आराधान तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधान तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधान तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेजू ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ भावा भयणीनो आमचे दोनी हात आमच्या काळजा वयर दवरया दोळे आमचे धांपया हे आराधनाचे मागणे मौनपणी आमी जेजूक भेटोवया पवित्र सक्रामंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू तो खरोच ह्या वंड्या रोपाकाल हजर आसाय म्हणलें आमी तिरपात येता ह्या घडये आमी तुका आराधन कला आराधन करता तुजी स्तुती गायता तुजी महिमा आमी वाकणता मोगाळा बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडना आमची सोडवण करचे खातीर मनशा कोलाचो सोडवणदार जावन तुवें धाडलोय त्या पुताक आमी आराधन करतना ताचे कडेन उलोवंक आमचें जिवीत भेटोवन दिवंक तूं आमकां कृपा दी मोगाळा जेजू आमचे खातीर मनशा रोप घेवन खुर्साचें मरण सोसून तिसऱ्या दिसा जिवन जावन आमकां हर एकल्याक आमच्या जिविताचो अर्थ तुवें शिकयलाय मोगाळा जेजू ह्या घडये दिंब्यांनी आमी तुजे मुखार आसा आमच्या घरांत हांव न्हू हांगासर येता आसतना जायती तेसांवां विनवण्यो मागणी आशा अर्गां घेवन आमी हांगासर आयल्या मोगाळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार आमी सरपडता आसतना आमची मागणी आराधन करता आसतना गायनान तुजी स्तुती करता आसतना तुज्या बेसांवांनी आमकां भर मोगाळा जेजू तुजो सांगात आमकां दी तुजी कृपा आमकां दी आमच्या जिवितांचेर नदर घालता आसतना आमच्या जिवितांत आसले एकसूर पळोवन कश्ट पिडा शिडा बेजाराय आमच्या कुटुंबाचो संतोष एकवटो ह्या घडये ह्या आराधनाच्या सुरवेरस मोगाळा जेजू आमी तुज्या पांयां तळा भेटोवंक आत्रेकता हो थोडो वेळ तुका आराधन करता आसतना मोगाळा जेजू हांगासर आसल्या हर एका भावा भयणीक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बर सदांच आमी एक उजवाडाचे हातेर जावन आमच्या जिवितांत जियोवंक हांगा तावन मेळिल्लो तो भावार्थचो उजवाड तुजी कृपा घेवन आमच्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना उजवाडाचे मोगाचे व्यक्ती खालतेपणाचे व्यक्ती जावंक तूं आमकां शिकय जेजू ह्या घडये हांगासर आसल्या आमकां हर एकल्याक तुज्या बेसांवांनी बर आमचो थोडो वेळ हांगासर करसीत आसतना आत्मीक रितीन मागण्याच्या स्पिरितान तुज्या मोगान करसूंक तूं आमकां आदार दी हांगासर तुजे मुखार दिंब्यांनी सरपडून आसच्या सर्व भावां भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबा जिविताचेर तुजो आशिर्वाद घाल हर एक संगती तांचें काम जावन दी हर एक वेव्हार सगळें तुज्या बेसांवांनी बर हें नवें आमी चलयत आसतना तुका आमी आराधन करता आसतना आमच्या कुडीक मोतीक समाधान कुडीक बरी भलायकी तूं लाभय जेजू तुका आमी आराधन करता कित्याक ह्या घडये तुका आराधन फावो आमकां जायते उपकार तुजे तान फावो जाल्यात आमच्या सांगाता तूं आसुल्लोय फाटल्या हप्त्यान मोगाळा जेजू आराधन तुका
होगलाप तुका स्तुती तुका भाऊ बहिणींनो दया करून बसया जेजूचेर आमी दिश्ट घालया आमचो सोमी हांगासर आसा जे कितें आमच्या काळजांत आमची भोगणां आसात आमचो संतोष आसा कुटुंबाचें बरेंपण जाल्लीं घडीतां आसात आमकां कितें गरज आसा ह्या सोम्या कडेन मागूंक म्हूण आमी हांगासर आयल्या मोगाळ भावां भयणीनो आमच्या काळजांत कितें आसा आमच्या कुटुंबाक कितें गरज आसा आमच्या जिवितांत कितें समस्या आसात हे सगळे सोमी जाणा त्या देखून हो थोडो वेळ हांगासर करसीत आसतना ताका आमी आराधन करया ताका आमी अर्गां दिवया जिवितांत म्हणल्यार सर उपकारा खातीर आमचें उणें पोवून ताका भेटोवन दिवया ताच्या मोगान जिवोवंक जाय आसची कृपा आमी हांगासर मागून घेवया तुमची जबाब आराधन तुका आराधन तुका जेजू जिविताच्या हुंड्या आराधन तुका जेजू मनीस जाल्ल्या आराधन तुका जेजू देवाच्या पुता आराधन तुका जेजू जिविताच्या सागोरा आराधन तुका जेजू मोगाच्या झरी आराधन तुका जेजू आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या आराधन तुका जेजू आमकां नवें रूप दिल्ल्या आराधन तुका जेजू बऱ्या गोवळ्या आराधन तुका जेजू काकुळतीच्या सागोरा आराधन तुका जेजू जिविताच्या बरवशा आराधन तुका जेजू कृपेच्या भंडारा आराधन तुका जेजू म्हजी पातकां बक्षिल्ल्या आराधन तुका जेजू म्हजे खातीर कुर्सार मरण पावल्ल्या आराधन तुका जेजू म्हजे खातीर तिसऱ्या दिसा जिवांत जाल्ल्या आराधन तुका जेजू कुर्सातावन दुस्मानाक बक्षिल्ल्या आराधन तुका जेजू आमच्या सोडवून दारा आराधन तुका आराधनाचें गीत गावन जेजूचो मोग आमी अनुभव करया आराधनाच्या त्या सांगातपणान जियेत आसतना जेजूय आमच्या कुडीक आमच्या आत्म्याक ह्या वेळार मागण्याच्या स्पिरितान हे मागणे आमी मुखार वचूंक देवाचो आदार ह्या गिता मुखांतर आमी मागया आराधन तुका देवा बाबा आराधन तुका म्हज्या बाबा आराधन तुका देवा बाबा आराधन तुका म्हज्या बाबा महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका म्हज्या सोम्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका म्हज्या सोम्या महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका परा
तुका सस्नीक देवा आराधन तुका प्रिय देवा आराधन तुका सस्नीक देवा महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना हालेलुया 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 भावां भयणीनो एक घडी बोर दोळे आमचे धांपया आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमच्या मोतीक समाधान फावो जाला आमच्या कुडीक बरी भलायकी देवान दिल्ली आसा आमच्या कुडींत असली पिडाशिडा गूण जाल्ली आसा पिडाशिडा सोसूंक कुरपा दिल्ली आसा सर्व बरेंपण आमकां देवान केल्लें आसा आमच्या कुटुंबा जिविताचेर एक घडी बोर नदर घालया आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण देवान फावो केल्लें आसा कुटुंबांत शांती समाधान बोगसाणें माया मोगाचें जिवीत देवान फावो केल्लें आसा तसो जेजू आमचे मदें आसा आमच्या कुटुंबांत आमच्या कश्टा वेळार एकसुरपणा वेळार आकांता वेळार आमकां मोगान भरलेलो सोमी आमच्या मदें आसा त्या जेजूक आमी आतां आराधन करता त्या जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबाचेर जाल्लें बरेंपण एक घडी नियाळया गेल्या त्या हप्त्यांत जेजून केल्लें बरेंपण जायतें आसा वाटेर चलोवन येता आसतना पयन करता आसतना कामाच्या जाग्यार खंयचोय कृशीचें काम हांव करनासतना म्हज्या घरांत जेजून राखल्लें आसा जें कितें हांवें मागल्लें कितें आशेल्लें म्हज्या कुटुंबा खातीर देवान फावो केल्लें आसा ह्या दिसांनी भुरग्यांची परिक्षा जावन आसा तांकांय शिकूंक बरी मोत देवान फावो केल्लें मोतीचें समाधान बरी भलायकी भुरग्यांची राखून व्हेल्ल्या खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या शेजारा आमकां मोगान जियोंक बगसाण्याच्या स्पिरितान जियोंक जेजून फावो केल्लें आसा आमच्या बोवाऱ्यांच्या अक्रिस्तांव भावंडांक देवान आशिर्वादान भरलें आसा सगळ्यां पासत आमी अर्गां दिवया बरें भावार्थी जिवीत आमकां फावो जाल्लें आसा फिरगस कुटुंब आमकां फावो जाल्लें आसा धार्मीक मुखेली आमकां फावो जाल्ले आसात वाड्याचे मुखेली आमकां फावो जाल्ले आसात ह्या सर्वां पासत आमी अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू वो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू ह्या वेळार तुका होगोळसूंक फावो केल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू मोतीचें समाधान तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू कुडीची बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू तुज्या कुडींत आसली पिडाशिडा गूण केल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू सर रितीचें बरेंपण म्हज्या कुडीक तुवें केल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू काम करता आसतना म्हज्या कुडीची पुरासान पयस केल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू आयचो हो दीस पळोवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सोमिया जेसू
बरी न्हीद तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमच्या कुटुंबांनी जायते बेसांव तुवें दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आवय बापायचें भावां भयणीचें भुरग्यां बाळांचें देणें तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस कुटुंबांत शांती समाधानाचें वातावरण तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस सोड दोड आनी सोंसणीकायेन जियोंक आमच्या कुटुंबांनी तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमच्या कुटुंबांनी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमच्या भुरग्यांक युवजनांक बरो फुडार तुवें दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस तांकां सर वायटांतले विघ्नांत तुवें राखल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आधुनीक काळाच्या सर वायट सवयांतले तांकां राखल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमकां हर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी नेटयल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस तुजी सोडवण तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस पवित्र सभेचे संदेश जावन फिरगस कुटुंबाचो वाड्यांत सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस समर्पित रितीन वावुरचे ह्या जाक धार्मीक भाऊ भयणी तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस तुज्या देवाच्या तुज्या उतरां मुखांत्र तशेंच तुज्या संस्कारा मुखांत्र खरी वळोवक आमकां तुजी दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस तुज्या मोगान तुवें आमकां भरल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस बरी शिक्षकां तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस विविध देण्यांनी आमकां तुवें नेटयल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमकां मार्गदर्शन दिवचे बरें मुखेली तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमच्या जिविताचो संतोष आनी तृप्ती तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस बरे शेजारी आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमकां दिल्ल्या सर्व बेसांवां पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमच्या कश्टा आकांतान आनवारांत तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस सर्व पिडे शिडेतावन राखल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमचो दिसपडटो ग्रास तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका बरें समियांचेस काम तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका आमचो समियांचेस वेवहार बरो केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका आमच्या समियांचेस कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक तुवें राखल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस बरो हावो तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका ह्या समियांचेस देगेच्या दिसांनी आमकां बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस उदकाचें देणें तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस बरें वारें तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस दुखा वेळार बेजारा वेळार तुजो आदार आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमची कृशी आनी हर वावर फळां भरीत केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस आमच्या कश्टांनी आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस गांवां भायर आनी परगांवांत आसता आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक तुवें राखल्ल्या पासत आनी तांच्या वावरांत तृप्ती आनी दादोसकाय तुवें दिल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस सर वायट आनवारांत ते तुवें आमकां राखल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका पवित्र समियांचेस सक्रामेंताचें जिवीत तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका आमच्या समियांचेस कुटुंबांनी मागणेचो स्पिरीट दवरूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका हांगासर समियांचेस हजर आसल्या सर्व भावां भयणी पासत अर्गाने वगलाप तुका तांचो समियांचेस भावार्थ तुवें घट केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका मागण्याच्या समियांचेस स्पिरितान तांकां भरल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार समर्पित रितीन वावरूंक ह्या जाग धार्मीक तशेंच सेवेन भरलेले मुखेली तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका हो समियांचेस जागो जायत्या बेसांवांनी तुवें भरल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका आमी कितें समियांचेस मागून आसले सगळे ह्या जाग्यार तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका तुज्या समियांचेस कृपेन आमकां नेटयल्ल्या पासत अर्गाने वगलाप तुका समियांचेस बाबा भयणीनो जायते उपकार आमकां मेळिल्ले आसात आमी देवाक अर्गां दिली परत आमचे दोळे धांपया आमकांय जायते उपकार देवान फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना मौनपणी आमी थोडो वेळ करशिया परत आमी उडास करया जेजूक आमच्या मदें आमी आपोवया आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांचें पिंतूर आमच्या मोती घाडया आवय बापूय भाऊ भयणी पती पतीन भुरगीं आसात युवजनां आसात तांच्या लागीं आमचो संबंद बऱ्यान दवरूंक जेजून आशिर्वाद दिल्लो आसा आवय बापेक विदेय जावन चलोवंक तांचे कश्ट कितें म्हणलें समजोवंक देवान आमकां आदार दिल्लो आसा मस्त रितीन तांकां समजोवंक कुटुंबांतल्या सांद्यांक देवान कृपा दिल्ली आसा
आमच्या कुटुंबांतले सांदेपोर गांवांत वावून आसात, गांवां भायर आसात. तांचे कडेन तांचो मोग, तांणी केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस आमच्या मोतीन दवरूंक देवान आमकां आदार दिल्लो आसा. समस्याक वळख जाल्ले सांदे आमच्या कुटुंबांत आसात. तांचे कडेन आदारसून सुदारसूंक देवान आमकां फोव केल्ले आसात. तसले व्यक्ती आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार हांगासर आमी भेटोवन दिवया. अर्गा म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण देवाक आमी चड लागीं जावंक, देवाची इश्टागात करूंक, देवाची वळख करूंक आमकां आदार जाता. त्या सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आमच्या सकयल कुटुंबाची त्या सामा. ह्या घडी आमी कृपा मागया. हा थोडो वेळ मोगाळा जेसू हांगासर म्हज्या जिविताचेर नदर घालूंक, म्हज्या कुटुंबा जिविताचेर नदर घालूंक, तुज्या मोगान भरोवंक तूं म्हाका कृपा दी. भावां भयणीनो, प्राजीत काळार आमी आसां. सोम्याच्या कृपेन आमकां जिवोवंक आनी आमचें उणें पळोवन सोम्याक भेटोवंक एक अवकाश हो काळ. प्राजीत काळार कुसावाट्याचे भक्ती पळोवन पाशांव आमी वाचतां, कुमसार आमी जाता, रेतीरेंत आमी वांटेली घेता, जायत्यो संगती बऱ्यो करण्यो करतात. आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक हो एक अवकाश. देवान केल्लें बरेंपण जायतें आमच्या काळजांत आसा. सांगाता आमकां आमच्या मोतीक उडास येता. देवातान पयस गेल्ल्यो घडयो, देवाचे उपादेश विसरून जियेल्ल्यो घडयो आमच्या मोतीक येतात. हे घडी बरोवन नियाळ्या. खंयसर म्हज्या जबाबदारेंत हांव सुकोवन पडला. खंयसर हांव देवातावन पयस गेला. ह्या आधुनीक संवसारांत जियेत आसतना मागण्याक सडीत मागणे गरज ना म्हणल्यार चिंता पळय आमच्या मोतीन सडीत मापान येता. कित्या खातीर हें येता? म्हज्या काळजांत मागण्याचो स्पिरितान हांवें बरोवंक ना. म्हज्या जिवितांत भावार्थ उणो जाल्ल्यो घडयो आसात. कश्ट येता आसतना, बेजारां येता आसतना, एकसूर पळोवन भोगता आसतना जीवगत चिंतना आमच्या मोतीक आयिल्ली आसात. उबे रावया भावां भयणीनो, आमची पातकां आमी वळखून घेवया. 4 उलें जाल्या उपरांत आमी एक गीत गावया. भक्तीपणान आमचें उणें पळोवन आमी भेटोवन दिवया. हें गीत गायता आसतना जेजूचे बोगसाणे आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सोम्या जेसू, जायते फावटी तुजे उपादेश पाळिनातल्या पासून मी तुजी काकूळट मागता. आमच्या जिवितांत हांव एक क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना हेरांक बरी देख दिनातल्या पासून पाश्चाताप पावता. आमच्या कुटुंबांनी गरजे विणे मागण्या रजार आयताराच्या मिसांत वांटेली जायनातल्या पासून पाश्चाताप पावता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत गर्वान हंकारान हेरांक देणसिल्ल्या पासून आमी पाश्चाताप पायता आनी गायता. मुजी बोगो सोम्या काक तुजी ताक मोगान म्हाका वेंगो दुनिया घोपान तुज्या लिपय पातका मोजी बोगो सोम्या काक तुजी ताक मोगान म्हाका वेंगो दुनिया घोपान तुज्या लिपय. हेरांच्या गरजांक पावोवंक नातल्या पासून हेरां सवें राग शीन मानास्ताप दवरल्या पासून आमकां वायट केल्ल्यांक आत्मान केल्ल्यांक दुस्मानांक बक्षिनातल्या पासून पातका मोजी बोगो सोम्या काक तुजी दाक मोगान म्हाका वेंगो दुनिया घोपान तुज्या लिपय
भुरग्यांक पवित्र सभेचो मोग आनी सेवा शिकयनातल्या पासून पेल्याक उतरान आनी करणेन दुखयल्ल्या पासून बेसाचे कायदे आनी जबाबदारी पारिनातल्या पासून आत्मीक संगतीनी शेळेपण दाखयल्ल्या पासून पाश्चाताप पावता सोम्या तुजे बॉक्साने मागता आनी गायता Moji Bogo Somya Takutuji Daku Mogan Maka Vengo Dunia Gopan Tuja Lipai Patka Moji Bogo Somya Kuntuji Daku Mogan Maka Vengo Dunia Gopan Tuja Lipai गरजेवंत प्रायस्तां आनी पिडेस्तांची सेवा साकरी करूंक बरें मौन आमी दाखयन येतल्या पासून सत आनी नितीक गुमान दिनातल्या पासून आर्थीक वेव्हारांत प्रामाणीकपणान चलोवन येतल्या पासून आड चिंतना ताळणेचेर जैत वरिनातल्या पासून सोम्या जेजू पाश्चाताप पावता तुजी काकूळट आमी मागता आनी गायता Patka Moji Bogo Somya Takutuji Daku Mogan Maka Vengo Dunia Gopan Tuja Lipai Patka Moji Bogo Somya Takutuji Daku Mogan Maka Vengo Dunia Gopan Tuja Lipai आपणा काल काम करतल्यांचे बरेपण पळयनातल्या पासून खाना जेवणांत रीत आनी मीत सांबाळनातल्या पासून वायट सवयांचे गुलाम हेरांक स्कांदल दिल्ल्या पासून भावार्था विरोध दुभावाक आचारा विचारांक इडे दिल्ल्या पासून तुजे संस्कार स्वीकार करूंक फावो ते तयारी करिनातल्या पासून सोम्या जेजू पाश्चाताप पावता आनी तुजी काकूळट मागता आनी गायता Patka Moji Bogo Somya Takutuji Daku Mogan Maka Vengo Dunia Gopan Tuja Lipai Patka Moji Bogo Somya Takutuji Daku Mogan Maka Vengo Dunia Gopan Tuja Lipai ह्या आराधनाच्या निमाण्या घडये आमी आसा जेजूची काकूळट आमी मागली ह्या घडये जेजू तुज्या मोगान आमकां बरोवंक जाय आराधन म्हणटा आसतना सोम्याक अर्गां दिवचें आमचें समर्पण करचें आमचें उणेपण ओळखून घेवचें जेजूच्या उतरांनी भरचें तशेंच हांगासर जेजूचे कृपा मागची तुज्या मोगान आमकां भर ह्या प्राजीत काळार तुजी काकूळट आमकां तूं दाखयता आसतना मोगाचे व्यक्ती आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत इगर्जेंत समाजेंत तूं कर म्हूण आमी मागूंक जाय देवाचो मोग आमी अनुभव केल्यार आमच्या जिवितांत मोगाचे व्यक्ती आमी जाता पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्यान ताच्या जिवितांत देवाच्या मोगाक तशेंच मनशाच्या मोगाक सरीत प्रामुख्यता दिल्ली आनी तसो मोग हर एका नव्या वेळार आमी हांगासर अनुभव करून आसा मोग एक विशेष देणे
सर्व शेगुना प्रास श्रेष्ठ म्हणटा पापा जोवा पॉल दुसरो भावां भयणीनो आमची मागणी हांगासर आमी भेटयत आसतना जेजू कडेन आमी मागया जेजू आमकां तुज्या मोगान भर म्हूण हे मागणें आमचें प्रामाणीकपणान भेटयल्लें जावं दी कितें आमच्या काळजाचें आत्रेक आसात आमच्या भावार्थान आमी पातयेल्लें आसा जेजू न्हू हें बरेंपण म्हाका तुवें करीत जाय जेजू म्हज्या कुटुंबांत असले समस्या आसात हातूंत म्हाका निवार म्हज्या कुटुंबांतल्या सान्यांक बोगसूंक म्हाका कृपा दी सेज सांबारा वाड्यांत मोगान जियोवची कृपा तूं म्हाका दी जर आमचे थंय मोगाक प्रामुख्यता आसा देवाच्या मोगाक पेल्याच्या मोगाक प्रामुख्यता आसा त्या व्यक्तीक आमी विशेष गौरवान आनी मानान आमी लेखतां आनी ताच्या जिवितांत तेंच एक संपूर्णता जोडूंक ताका आदार जाता पूण आमच्या सैमीक उणेपणा वरवीं संवसारी प्रभाव वरवीं आमी मस्त स्वार्थान भरिल्ले वरवीं आमचेच आमी करता देखून आमकां त्या मोगाची रूस थोडे फावटी मेळोंक ना पूण हर एक फावटी आराधना वेळार मिसा वेळार आमी मागोंक जाय मोगाळ भावां भयणीनो आमच्या काळजाचे यात्रेक हांगासर भेटयत आसतना आमचे मागणें जावं दी जेजू तुज्या मोगान आमकां भर मोग कितें म्हूण सगळे पवित्र पुस्तक विवारसिता आनी त्या देखून हांगासर आमी मागया तुमची जबाब जावं दी जेजू तुज्या मोगान आमकां भर जेजू तुज्या मोगान आमकां भर व्हडल्यान आमी म्हणया जेजू तुज्या मोगान आमकां भर जेजू तुज्या मोगान आमकां भर खरी क्रिस्ती जिवीत जियोंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर देखी बरीत जिवीत जियोंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर देवाच्या उतराची तान आनी भूक आमच्या काळजान भोगूंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर तुजो मोग हेरां संगी वांटून घेवंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर उतरान आनी करणे तुज्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर सुकलेल्यांक बोगसूंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर आमकां दुखेल्ल्यांक बोगसूंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर आमच्या गरजेवंतांक आदार दिवंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या संगी जियेतना जेजू तुज्या मोगान आमकां भर आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक आनी युवा जनांक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर कुटुंबांतल्या सर्व काजारी जोड्यांक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व मालगाड्यांक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर गांवांत आनी परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक जेजू तुज्या मोगान तांकां भर सर्व कुटुंबदारांक आनी सैऱ्यांक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर प्रगजेंतल्या सर्व कुटुंबांक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर पवित्र सभे खातीर वावुरच्या याजकांक धार्मीक भावां भयणीक आनी सर्व लायक मुखेल्यांक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर अनवारांत आकांतांत कश्टोवच्या भावां भयणींक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर तांकां आदार दिवच्या सर्व भावां भयणींक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर पयनारी जावन दुर्बळ आनी बेकार भोंवच्या सर्व युवा जनांक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर आर्थीक संकश्टान वळख जाल्ल्या सर्व भावां भयणींक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर दुकान बेजारायेंत एकसुरपणान बरवस सानून जियेल्ल्या व्यक्तींक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर गोंय कंपनींत जावन अनवारांनी सांपडलेल्यांक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर हांगासर आसल्या समेस्त भावां भयणींक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर हांगासर विविध विनवणे घेवन आयल्या भावां भयणीक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर आमच्या मदींत असलो राग पयस करच्या खातीर जेजू तुज्या मोगान आमकां भर आनी एकल्यान दुखेल्लें दूख आमच्या मतींत आसा तें पयस करच्या खातीर जेजू तुज्या मोगान आमकां भर सदांच तुका आराधन करूंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर दिसाच्या बलिदानाचो महत्व आमकां समजूंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर सडीत वेळ आराधन करसूंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर या अपराधीत काळार तुज्या कृपेन जियोंक जेजू तुज्या मोगान आमकां भर भावां भयणीनो सर आमी दिंबी घालया परत एक फावटी विविध गरजा पासत आमी मागया पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्या पासत आमी मागया पापा फ्रांसीस आपल्या ताच्या मेसावांत ताच्या मुखेलपणांत सेवेच्या स्पिरितान लोकांच्या मोगान तो वावरत आसतना पवित्र आत्म्याची कृपा धैर्य हे आमच्या पापा साहेबाक मेळच्या खातीर मागया आमच्या राजकीय आनी आडळित वर्गांच्या सर मुखेल्यांक ह्या दिसांनी जायत्यो संगती
अल्पसंख्याका विरोध जावन आसात. तशेंच मुखल्या दिसांनी जावच्या एलिसाबान बरें मुखेली आमकां फवोस जावच्या खातीर आमच्या अल्पसंख्याकाची हक्कां हुकून धरचें, दुर्बळ लोकां खातीर वावुरचें बरें मुखेली आमकां फवोस जावच्या खातीर आमी मागया. आमच्या फिरगस कुटुंबा पासून मागया. खंय थावन आमी आयल्या फिरगस कुटुंबान याजक आसात, धार्मीक आसात, लायक मुखेली आसात, सगळो लोक आसा. आमच्या फिरगस कुटुंबाचो एकवट माया मोग बक्सनाच्या स्पिरितान आदर्श फिरगस कुटुंब बांदूंक देवाचो आदार मागया. आमच्या वाड्या पासून मागया. आमच्या शेजारा जियोच्या आक्रिस्तांव भावंडा पासून मागया. तांचेय कुटुंबा जिवीत आसा. तांच्या कुटुंबान भुरगीं बाळां युवजन आसात. परीक्षा बरो फुडार ह्या दिशेन ती करनासात. आमचे कडेन ती मोगानची येतात आनी तांकांय आमच्या वयर व्हरतो अभिमान आसा. तांच्या पासून मागया. देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी. तांची दुबळीकाय पिडा शिडा कश्ट देव पयस करून दी आनी आमकां मुखल्या दिसांनी तांचे कडेन बऱ्या संबंधान जियोंक देव आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबाची सर्व तेसावां जायते बरेपण जेजून केल्लें आसा. मुखल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबाक कितें गरज आसा, एकसुरपणान आमी कश्टांगी पिडा शिडा आसा गी आमच्या कुटुंबांत, नापसंतच्यो संगती आसात गी, वायट सवयीक वळख जाल्लो व्यक्ती आसा गी, एकामेकाक बगसूंक आमकां कश्ट जाता गी. हे गरजेचें एका क्रिस्तांवाक. मोगान जिवचें म्हळ्यार बगसाण्यान जियोवचें. हे आमकां करूंक कश्ट जाता आमच्या स्वार्थाक लागून. त्या देखून मोगाळ बाबा ही कृपा ह्या जेजू लागीं मागून घेवया. आमच्या मोतीक हरी एकल्याच्या मोतीक, म्हाका मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबात जिवच्या हरी एकल्याच्या मोतीक आमी बगसाण्याच्या स्पिरितान आमच्या कुटुंबात जियोंक ती कृपा आमी मागून घेवया. आमच्या भुरगेंतल्या युवजनांक भुरग्यांक भेटोवन दिवया. ह्या दिसांनी युवजन भुरगीं परीक्षा बरोवन आसात, जायतो बऱ्या फुडारा तशी चिंतून आसात आनी एक कुसवन आसा. वायट सवयीक वळख जावच्या युवजनाचो संको सोडला. संघटन आनी मेतेरपण उणें जाला. हे आमकां आमच्या भुरगसांनी आमकां पळोवंक मेळटा. आमचे युवजन जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलच्या खातीर, जेजूची वाट तांणी देखच्या खातीर समर्पीत ख्रिस्ती जिवीत जियोंक देवाचो आदार तांकां मेळच्या खातीर ह्या जेजू कडेन आमी मागया. आमकां कोणाची पुरा वळख आसा युवजनाक, वायट सवयेक वळख जाल्ले युवजन आसात, शिकोवंक फाटी आसलेले युवजन आसा, जावं दी आमची भुरगीं, तांकां आमी प्रत्येक जावन ह्या दिसा आमी भेटोवन दिवया. ह्या दिसांनी हावो दग सोडून आसा. ह्या सर संगतीतावन पिडेन त्या देवान आमकां राखच्या खातीर आस्पत्र्यांनी वावुरच्या सर्व दाक्तेरां नर्सां पासून मागया. पिडेस्त भावां भयणीचो एक बरो उड्डास काडया, भेटोवन दिवया. हांगासर ह्या वेदी मुखार दिव्यांनी आसच्या विविध पिडेनी विविध संकश्टाक वळख जाल्ल्या भावां भयणीक ह्या घडी भेटोवन दिवया. जर आमकां बरी भलायकी आसा मोगाळ भावां भयणीनो, ह्या घडी ती भलायकी जेजू भेटोवन दिवया. ती मुखल्या दिसांनी सांबाळच्या खातीर बरें करून देवाक हरसूंक हरी एका दिसा आमी मस्त सेवेचें काम करता. फिरगजेंत आमच्या शेजारा गरजेवंता पावचें बरें मन आमकां आसा. फिरगजे खातीर वेळ दिवचो बरें मन आसा. ते आनीक वृद्धी करूंक आदर्श जिवीत जिवंक आश कृपा मागया. आमकां हांगासर ह्या मिसा कुमो करच्या हरी एकल्या पासून मागया. देवाचो आदार, देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडून दी. आशिर्वादाची गीत आमी गावया ह्या देवाडा सक्रामेंतान. Avatacı
तशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्याक अर्चिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्था आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काळ तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. मंदिरात तुझ्या येता सुन्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या निरता थोड्या मौनात तुका लग्नता त्या काळजात मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता सोम्या निरता थोड्या मौनात तुका लग्नता सुकोन गेल्ल्यो शिळ्यो आमी जावन आसा तुज्या आदाराचे सोम्या फाटीं आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, देवाक अर्गांज दिवंक तशेंच ताच्या मोगान भरलेलें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक ते मागणें भेटोवच्या खातीर हांगासर आमी एकठांय जाल्या. ह्या नोवेना वेळार, आराधना वेळार, मिसा वेळार आमी मागचो विशय जावन आसा, देवा आमकां तुज्या मोगान भर. आयची वाचपां ह्याच दिशेन आमकां संदेश दितात. जावं दी पयले वाचप इजाया प्रवाद्याचो ग्रंथ. प्राजीत काळार आमी खंयच्या रितीचें जिवीत आमी जियोंक जाय, सत नीत न्याय नीत ह्या दिशेन चिंतूंक हें वाचप आमकां समजोनी दिता. तशेंच आयच्या वांजेलांत जिवितांत खालतें जावचें, ल्हान जावचें म्हळ्यार ह्या विशीं जेजू आमकां समजोनी दिता. कोण खाल जाता तो देवा मुखार वर्तो जाता म्हणलें बोवा पुरबायची समजोनी. क्रिस्तांव जिविताचो प्रमुख शेगूण जावन आसा कलतेपण. हें कलतेपण आसा जाल्यार मोगान भरलेलें जिवीत आमकां फावो जाता. देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या मिसा वेळार. तोच देव
आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक मोगान भरलेलें जिवीत फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमच्या पातकांचो उगडास काडया. जायते फावटी आमी देवाच्या मोगान जियेन येतल्या पासून देवाचो मोग तशेंच बेल्याच्या मोगांतल्यान पयस गेल्ल्या पासून पाश्चाताप आमी पावया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्तरा देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो कुणी अवसर सांगता मनान चिंतन तोंडावसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आमकां बरें सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती कर हातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तो भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान चोरोवंक आनी देखीन चलोवंक बागेवोन पापा जुओ पॉल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूं आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतर ऐका. गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकां सुदुया नितळ जाया. तुमचें कोटेपण म्हज्या दोळ्यां मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाकात. बरें शिकोवंक शिका. न्याय नीत सोदा. कश्टतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवीचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी लाल आसल्यारी ती इमा परी धवी जातली. ती रक्तवर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतार हें. देवाचें वडपकार. आपले सांसकण सारकी गंगेतेल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपले सांसकण सारके गंगेतेल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपले सांसकण सारके गंगेतेल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बळीकाया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बळीकाया. तुमची सर पातकां तुमचे तावन उमटून काडा.
उंता सर्वेस्पर आनी एक नवें काळीज आनी नवें मन तुमचे थंय रसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी दया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी दया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो माते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुव्या जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो शास्त्री आनी फारिसेव मोइजेच्या बसकेर बसून आसात देखून ते तुमकां सांगतात ते सक्कड तुमी करा ते शिकयतात तुमी पाळा पूण ते करतास तेच परी तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात जड आनी वोवंक तांकां नातलेलें बोरें बांदून मनशाच्या खांद्यार ते सडयतात पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात सर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात आपल्या कपालार आनी बावळ्यांक बांदलेलो विस्नार उतरांच्यो समड्यापट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले जागे सिनोगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय पेंटे सालांत लोकांनी तांकां सलाम केल्यार आनी रब्बी म्हळ्यार तांकां भारीच खुशी पूण तुमकां कोणूय रब्बी म्हणून उलो करचें नाका कित्याक तुमचो रब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका भाबाव संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणूय म्हणचें नाका तुमचो मेस्त्री एकलोच ख्रिस्त तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जाय जो कोण आपणाकच व्हरतो करता देव ताका खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो आज आमी नियाळसो विशय पयले वासाप तशेंच आयचो वांजेल आनी पापा जुआंव पौलो दुसऱ्याच्या जिविताचो प्रमुख विशय आमी हांगासर नियाळत आसतना मोगा विशांत नियाळूंक आमकां प्रत्येक उलो आसा सोम्या आमकां मोगान बोर म्हणलो विशय आमी आज नियाळत आसतना तेंच मागणें तसो नियाळ म्हज्या सांगाता करूंक हांव तुमकां उलो दितां आयच्या वाचपांचेर नदर घालता आसतना थंयसर पयल्या वाचपांत बरें जिवीत जियोंक तुमी प्रयत्न करूंक जाय वायट खोटेपण सांडूंक जाय बरें जिवीत जियोंक प्रयत्न करूंक जाय वांजेलांत कालतेपणा विशांत बरी देखी बरीत जिवीत जियोवच्या विशांत उल्लेख आसा आनी ह्यो सर संगती मनशान मोगान जियोवच्याक आमी सरी करयेत मनशान मोगान जियोवंक अडकल्यो हाडच्यो संगती साबार आसात आमच्या संवसारी दृश्टीन आमी नियाळता आसतना संवसारांत आमकां बरेच व्यक्ती पळोवंक मेळटात गी हांगासरच ह्या इगर्जे भितर ह्या कोपेला भितर सक्कड बरेच मनीस आमकां पळोवंक मेळटात गी खंडीत ना आमी हर एकलो
बरो न्ही बगार आमचे ते कांय पूण इल्लेशें उणेपण आसा. तशेंच आनी एका दृश्टेन सगळो संवसारार वायटच मनीस पळोवंक मेळटात गी तेय आमकां पातयेवंक जायना, कित्याक बरे मनीसय ह्या संवसारार आसात. तशेंच मोगाळ भावां भयणीनो, कुटुंबां जिविताक येता आसतना बरीं कुटुंबां आमकां पळोवंक मेळटात. बऱ्या कुटुंबां मदें थोड्यो फावटी समस्याक, वायटाक, खोटेपणाक वळख जाल्लीं कुटुंबांय आमकां पळोवंक मेळटात. त्या देखून संवसारार ह्या दोन दृश्टेन, दोन संगतींनी संवसार आमकां पळोवंक आमी शकता, बरें आनी वायट. एका वाठारांत दोन कुटुंबां जियेतलीं आनी इतल्या मोगान जियेतलीं की तांचे थंय सक्तांनी मनशां आशिल्लें. ह्या कुटुंबांत, ह्या वाठारांत मस्त मोग आसा, त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा, एकामेकाक समजणी आसा, वांटून घेवची रीत आसा. आनी एकल्याचें उणेपण कांयसर ती उल्लेख करनात, आनी एकल्याच्या उणेपणांत ती संतोश पावनात. कितेंय सूख घडली आसा जाल्यार थंयसर एकामेकाक बसून उलोवन सामा करूंक ती प्रयत्न करतात. खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांनी ह्यो संगती साबार फावटी घडतात, पूण थोडे फावटी आमच्या सैमीक उणेपणा वरवीं थंयसर इल्लेशें उलयल्लें आसा, गालाटो केल्लें आसा, राग दवरलो आसा, फारीकपण आमी चिंतिल्लें आसा. पूण ह्या दोन कुटुंबांत असल्यो संगती पळोवंकूच मेळनात म्हूण सांगून तेचे शेजारी ते म्हणटाले. पूण एक दीस अशें घडलें की एका कुटुंबाच्या एका व्यक्ती जावन एक सूख जाली, आनी तूं सूख इतली व्हड जाली की कशें आमच्या कुटुंबांनी थोडे फावटी सूख घडटा आसतना तें आमकां सोसूंक कश्टांचें जाता, जिरोवंक कश्टांचें जाता की तशेंच त्या कुटुंबांत ती सूख घडली. आनी एक कुटुंब तें स्विकार करूंक जालें ना, कित्याक ती सूख त्या कुटुंबा विरोध जाल्ली. बरेंच मागणें आशिल्लें, बरें मोगाचें जिवीत आशिल्लें, आनी थंयसर तें तांकां भोगसून एकामेका मोगान जिवंक साध्य जावंक ना. अशें थोडे दीस पाशार जाता आसतना त्याच दोनी कुटुंबाक अशी तांकां एक भोगलें की कित्याक आमी इतल्या बऱ्यान जियोवन आशिल्ल्या, इतल्या माया मोगान आमी जियोवन आशिल्ल्या, कित्याक आमच्या जिवितांत अशें घडलें. एक क्रिस्तांव, कातोलीक क्रिस्तांव जावन आमी सत्संबरा बऱ्यान जियोवन आसतना कित्याक ही सूख अशी घडली की कित्याक आमचे थंयसर सूख समजून आयिल्ली अशें म्हूण चिंता आसतना तांकां सक्कड दोनी कुटुंबाच्या सान्याक थंयसर एकामेका बसून उलयता आसतना आनी एकल्या व्यक्तीचें कितें उणेपण आशिल्लें तें तांकां समजलें. आनी ह्या दिशेन सूख ती दोन ती कुटुंबां दोनी मुखल्या दिसांनी मोगान जियोवंक साध्य जालें. भावां भयणीनो, काळजांत मोग आसा जाल्यार बोगसण्याचो स्पिरीट आसा, माया मोगाचो स्पिरीट आसा, मोंदोन जियोवचो स्पिरीट आसा, सुदारसून वचचो जिवीत आसा म्हणलें आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. ते देखून मोगा विशयांत आमी नियाळटा आसतना आयच्या पयल्या वाचपांत सांगिल्लें उतार, अनाथांक न्याय करून दी, विधवेंचे पक्ष घे, न्यायनीत सोदूंक जाय, बरें करूंक शिकोवंक जाय. आमच्या काळजांत मोग आसा जाल्यार, क्रिस्ताचो मोग आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी करता न्ही. एक आदर्श बापूय आमच्या कुटुंबांत मेळ्ळो जाल्यार कितले संतोश आमकां. एक आदर्श आवय मोगान भरलेली सक्कड संगती सुदारसून व्हरता आनी एक श्रेश्ठ आवय म्हूण आमच्या काळजांत आमी जिखून धरता, तेच्या आदर्शान जियोवंक आमी प्रयत्न करता. त्या देखून हांगासर जर तुजी सूख वळखून तूं देवाच्या मोगाक फाटी येताय, मनशाच्या मोगाक फाटी येताय, हांगासर ती तुजी पातकां रक्ता बरी आसली, ती कापसां बरी कुरपेन भरलेलें जिवीत तुका फावो जाता म्हणटा इजाया प्रवादी. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत प्रादीत काळार असलेच वाचपा, असलेचो नियाळ आमकां पळोवंक मेळटा. वांजेलांक येता आसतना मोगाळ भावां भयणीनो, जेजून थंयसर सांगचें आपल्या शिसांक आनी थंयसर आसल्या लोकांच्या जम्याक सांगचें. बोवा पुरबायेचें उतार आमी आयकल्लें आसा. जे कितें ते मुखेली करतात तशें तुमी करचें न्ही. तांचें शिकोवन तुमी आयका, कितें सांगता तें पाळा, पूण कितें तें करता तें तुमी करिनाकात. ताचो अर्थ मोगाच्यो संगती आमच्या काळजांत आसा जाल्यार ते आयकूंक आमकां आयकूंक जाता, कोणा तांकां दुखोवंक नजो. पूण जें कितें बरें आसलें आमी आयक जाय, पूण निर्धार कोणे घेवचो,
हांवें मोग आसूंक जाय काळजांत, नातल्यार कितें जाता, मोग नातल्यार देवाचो मोग, मनशाचो मोग नातल्यार त्या व्यक्तीच्या बोलोवण्याक उलोवण्याक आमी थंयसर गुलाम जाता, प्रभाव जाता, आधुनीक संवसाराच्या संगतीच्या हाका आमी गुलाम जाता मोगाळ बाबा भयणीनो. त्या देखून हांगासर आयच्या वांजेलान सांगलें उतर आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करूंक जाय. त्या देखून मोगा विशयांत शिकोवन दिल्ली, श्रेश्ठ शिकोवन दिल्ली जेजून आसा. त्या देखून रब्बी म्हणचे, मेस्त्री म्हणचे कोणाक तुमी म्हणा जाय, जेजूक मात्र रब्बी म्हणजे श्रेश्ठ मोगाचे आदर्श शिकोवन जेजूतान आमकां मेळटा. त्या देखून तो मोग अनुभव करचे जाल्यार हांगासर म्हणटा तुमी वर्तें जावंक प्रयत्न करचे न्ही, बगार जिवितांत कालते जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. कुटुंबा जिवीत असो, कातोलीक पवित्र सभेचो आमी सक्कड पवित्रान घेतिल्ल्याचो अर्थ आनी जिविताची प्रामुख्यता, जिविताचो उद्देश जावन आसा. एक आवय जावन, एक बापय जावन, एक धूव जावन, एक पूत जावन, भुरगीं जावन, युवजन जावन आमचें तें कालतेपण आसूंक जाय. कालतेपण आसलेल्या कुटुंबांनी, कालतेपण आसलेल्या व्यक्ती ते मस्त बरेपण आनी एक व्यक्ती ताका आसा तशें स्विकार करता, ताचे ते वांटून घेता, ताच्या कुमकेक तो येता आनी तो कुमो करूंक विसारता. असल्यो संगती बरेपण आसता आनी त्या विशेश मानान आनी गौरवान आमच्या वाड्यांत, आमच्या शेजारा, आमच्या भुरगेजीन आमी ताका लेखता. मोगाळ भावा भयणीनो, कालतेपण असो शिकून आमकां त्या पवित्राना मुखांत, हर एका सक्रामेंता मुखांतर आमकां जेजूच्या शिकोवण्या मुखांतर आमकां तो फावो जाला. त्या देखून मोगाळ भावा भयणीनो, मोग कालतेपण हे पुरा नियाळता आसतना पापा जुआंव पावलच्या दुसऱ्याच्या ताच्या चिंतपा तावन ह्या मोगा विशयांत ताणें जायत्यो संगती उल्लेख केल्ले आसात. प्रमुख 3 संगती आमी सांगूंक आशेता. पयल्यान तो मोगाच्या जिविताक उजवाड आनी काळोख म्हणल्या संगतीक तो सरी करता. ताच्या सांगच्या एका उतरांत लायट अँड डार्कनेस. जर तर मोग आसा, मोग राग द्वेश पयस करूंक शकता म्हणटा. मोगाचो व्यक्ती आसा, खंयसर राग द्वेश आसा थंयसर मोगाच्यो संगती भितर येतात. सगळे राग द्वेश, कशें काळोख आसल्या कडेन उजवाड येता आसतना काळोख पयस वता गी, तशेंच मोगाचे व्यक्ती आसा जाल्यार थंयसर आसलो द्वेश, अहंकार, बेजाराय, फारीकपण हें सगळें पयस येता. म्हळ्यार काकुळतीचे हातेर काकुळत आमी दाखोवंक जाय. तो व्यक्ती, मोगान भरलेलो व्यक्ती काकुळत दाखोवंक शकता आनी हें आमकां समजता. मोगाचो व्यक्ती बगसूंक तयार. खंयसर खोटेपण आसा, वायट संगती आसात, बेजाराय आसा, राग आसा, हे सगळें तावन पयस दवरूंक, फाटी हाडूंक, स्विकार करूंक आसा तशें स्विकार करूंक ताका साध्य जाता. मोग म्हणटा आसतना ती एक वस्तू न्हय, उपयोगाची वस्तू न्हय. कुटुंबांत थोडे फावटी आमी मोगान जिवोवचें कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्ती तावन म्हाका कितें पुनी फायदो जाय. मम्मीन तें काम करूंक जाय, वा पुतान तें काम करूंक जाय, बायलेन तें काम करूंक जाय म्हळ्यार चिंतपाचेर. पूण हांगासर तो म्हणटा मोग एक वस्तू न्हय, बगार उपयोगाची वस्तू न्हय. मोग एक मोगाची वस्तू म्हळ्यार तें हांवें आसा तशें स्विकार केल्लें. मोगाची वस्तू म्हणटा आसतना म्हाका जिविताची भद्रती दिवची, म्हजें तें आसलो स्वार्थ, मोसोर, दूख हें सगळें पयस करूंक एक मोगाची वस्तू हांवें उपयोग करीत जाय. त्या देखून हांगासर सांगाता जियेत आसतना एकामेकाच्या मोगान भरचें म्हळ्यार थंयसर आमी आनी एकल्याक म्हज्या उपयोगा खातीर, म्हज्या स्वार्था खातीर गचूंचें न्ही, बगार मोगान सेवा साखरी करूंक आमकां उलो दिता. तिसऱ्यान आसा मोग म्हणटा आसतना पापसाहेब मस्त रितीन तो सांगूंक आशेता एक जबाबदारी. थंयसर जायती तेंच येतात, कुटुंबाक जावं दी वैयक्तीक जिवितांत आनी प्रमुख जावन आधुनीक काळार. त्या देखून समर्पीत जिविताक तो आपोवन येता. एक मोग म्हळ्यार कुशलायेची गजाल न्ही, बगार एक जबाबदारी आसा. त्या देखून मोगाक सोलवोनी ना म्हणटा पापा जुआंव पावल दुसरो. त्या देखून क्रिस्ताचो मोग आमी नियाळटा आसतना सगळें नाश करूंक शकता. त्या देखून तो म्हणटा खरो मोग म्हळ्यार आमकांच त्याग करचे. कशें आवय कुटुंबा खातीर आपणाक त्याग करता, एक बापय परगांवांत वावुरता कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर त्यागाचो मनोभाव मस्त रितीन आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून नीज मोग कुर्सार मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. कुटुंबांनी आमकां आसा पूण नीज मोग कुर्सार तावन मेळोवंक मेळटा. कितेंय जावं दी, कितेंय घडोवन दी, हांव बक्षिता. म्हाका अन्याय केल्ल्यांक हांव बक्षिता. देवा तांकां बक्षी.
ते कितें करतात म्हणलें नेणांत असलो स्पिरीत मोगाच्या नीज अर्थांत आटापून आसा. येवकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ह्या मोगाचो संकेत आमची ती एक कुरपेची जर जावन आमच्या जिवितांत देवून येवं दी. आराधना वेळार आमी तेंच मागलें, उपरांत नोवेना वेळार आमी हेंच मागतले. देव आमकां कुमो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमची जिणी तुवेंच दिलेली सत्तेनी घेवन आयल्या कातेपणी नितळणी मोळवणी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्यान तुजे म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्या हातांतलें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असलें जावन मागात. महिमेक आमच्या नेत्या पवित्रच्या दवा सिस्तो देव म्हणून घेऊ. सर पदवेदारा आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगदासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गोवल्या काल तुज्या मोगांत जियोवन सस्नाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते भरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय आमी अशें करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवंत जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मानाक हो दीस आमी संभ्रमत आसतना तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारावतलें हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समर्पा, तुझे जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अकेपितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा, पीटर पौल सळन आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची खांकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पुरसुळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मोरये देवाचे माय संगाती सांजुजे तिजो पोती भगेन धर्मदूतां संजू पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेलांक आमकां उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. वडके पदवायनी महिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. माया मोग सोगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावां भयणीनो, ही जावन आसा देवाची शिळी जेजू क्रिस्त. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती.
या शिळेच्या जेवणाक आपयले आमी सर्व सुभागी Sumia, tuwim jebtre bama kapona, kuntu jeta sutrans mukabalai ki miltili. जीवनाची वेळी तुवे उडो मोडलो तुझ्या जन्मासांत बदललो काळजीतलो दाकारोस रंग जायशें केलं उपरांतची साप येवन दिलोय ये जेजू मोगाळ्या ये जेजू दयाळा Kedepatan tuwe udah piem dile, mana jendengan tuwe kam dile, hazar loka udah maslin warde, Yesomia amca dunia, Ye Jesu mogala, Ye Jesu dayala. प्रार्थूया सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासपणान सेवा केल्ले खातीर सस्नीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूं आनी शेवटी ताच्या सांगाता सस्नाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Christos
या सर्गींच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुतान जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्त सोमो केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरये सोमो केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बाबा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थान दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेकाक बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमकां लाभलेल्या सर उपकारांक बरेपणाक देवाक पात्रोन संता मुखांतर अर्गां पाठोवया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबान जायतीं अजापां घडल्यान असाध्य म्हणलें देवान साध्य करून दाखयलां वैयक्तीक रितीन बरी भलायकी मतीक समाधान चिंतुल्लें जायतो वावर जावन गेला अवघडांतल्यान वरांतल्यान निवारलां दिसपडतो ग्रास दिला आमच्या कुटुंबाक राखलां कुटुंबांत जायतें बरेंपण जालां बऱ्या मनाची व्यक्ती आवय बापूय भाव भयणी जायतो त्याग सॅक्रिफीस कुटुंबा खातीर जायतो वावर भेटयतात जायत्या मनशांची सेवा आमकां पवित्र सभेक लाभल्या पिडेशिडेंतले आमकां निवारलां आमच्या कश्टाक अंता वेळार देवान आमचो हात सांडूना ताजो आदार हजारपण आमकां दिला ह्या सर्व खातीर आमच्या देवा बापाक जेजूक पात्रोन आमकां दर्गां दिवया एका तरणाट्याचें भेम पयस करून बरी भलायकी दिल्ल्या अर्गां दिता घराचें रजिस्ट्रेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या अर्गां दितात एकल्याच्या दुवेक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या अर्गां दिता एकल्याक स्वंत घर फावो केल्ल्या अर्गां दिता एकल्याक मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दिता एकल्याची एंग्जायटी पयस करून मतीक समाधान भलायकी दिल्ल्या अर्गां दितात एका जोड्याक भुरग्यां संगी एक्सिडेंट जाल्लें तरीकी देवान तांकां राखल्याक देवाक ती अर्गां पाठयतात उबे रावया प्रार्थुया भोवका कुळदारा बापा बेगीन सुवांपा दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी तुज्या विनोदान आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकूळट आमी वर्णिता ताजे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताजी गूण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी बागेवंतपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. संजो आमकां दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आमा पसो देवा लागे विनंती कर हे बागेवंत जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान मरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेरपर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळाराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर तुजी बागेवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी कुसायल्या जेजूतय आमचे दीस सुबारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मगतशें हांगासर देवाचेर पातयणी भरवोसो दवरून आमच्या काळजांत असले सरत्रेक आमची मागणी आमची तेंसांव आमी भेटोवन दिवया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया कितें असाध्य म्हणलें जर तर भावार्थांत आमी मागता देव म्हाका बरो करता म्हणलो बरवो स्वासान मागता खंडी जावन देव आमकां दिता मगचो आमचो देव आमचो मोग करता आमकां कितेंच वायट करिना अशें पळयता कित्याक तो म्हजो मोग करता हांव ताजी रचना जावन आसा ह्या खातीर व्हडा भावार्थान बरवशान आमी मागया जायत्यां खातीर मागोवंक आमच्या लागीं विसारला बऱ्या भलायके खातीर समाधाना खातीर काजरी जोड्या खातीर भुरग्यांच्या बऱ्या शिकपा खातीर
वडिलां खातीर प्रायवंतां खातीर आस्पत्रेंत आसलेल्यां खातीर हर एकल्याचो उगडास काडया आनी ह्या कृपेच्या काळार कृपेच्या वेळार आनी ह्या पूर्ण शेतांत बाबर्थान मागलेलें खंडीत आमच्या पात्रोन संताच्या विनातेन देव जेजू आमकां दिता. इन ते सवां हांगासर वाचून सांगता आसतना त्या सावां खातीर मौनपणी मागया. एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावच्या, एका चलयेक बरें काम आनी विजा मेळच्या, एकल्याचे पांय गूण जावच्या, एग्रीगोल्डांतले पयशे बेगीन पाटी मेळच्या, जागो बऱ्या मोला विकून वेचा, एका जोड्या भुरग्यांचें देणें फावो जावं, एकल्या बरें काम मेळो, एका स्त्रियेची गांठी गूण जावं, एकल्याक उडास दवरून परिक्षेंत शिकलें बरें बरोवन अंक जोडच्या, एका भुरग्याचे हायड्रोसील पिडा ऑपरेशन आसतना गूण जावं, एका गर्भेस्तीन स्त्रियेची कुंकली गूण जावं, घरान समाधान मेळो, 4 जाणां भुरग्याचें देणें मेळो, दोगां परगांवान बरें काम मेळो, एका कुटुंबान माया मोगान जियो, गायन पांयांच्यो गांठी गूण जावं, घराचें रेजिस्ट्रेशन बेगीन जावं, एकल्या विजा मेळच्या, एकल्या बरी सैरीक आनी बरें काम मेळो, भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता, घराच्या शांत समाधाना खातीर, एकल्या शिकपान सयत मेळच्या, सेकंड PUC शिकच्याक बरें रिजल्ट आनी बरी परिक्षा बरो, फायनल BCom रिजल्ट बरें मेळच्या, ब्रेस्ट कॅन्सर पिडा गूण जावं, घरान समाधान मेळो, एकल्यान आमाल पिवणें सोडूंक पांय गूण जावं, एकल्या OET परिक्षेंत बरे अंक मेळो, एकल्याची OCD पिडा गूण जावं, एकल्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी भरच्या, एका दादल्याचे दोळे गूण जावन दिश्ट मेळच्या, जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या रितीन हाताक मेळच्या, चिंतुल्लें काम बऱ्यान जावं, कामाचे मनीस मेळच्या, एकल्याचो सर्व आंग दुखीची पिडा गूण जावं, एकल्या भुरग्यांचें देणें फावो जावं, दोगा भुरग्यांक परिक्षा बऱ्या रितीन बरें रिजल्ट मेळो, एकल्याची कॅन्सर पिडेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, एका स्त्रियेच्या गळ्या कड्याचें फळ बऱ्या रितीन ऑपरेशन जावन नॉर्मल रिपोर्ट येवं, जाग्याच्यो सर्व अडकळी पयस जावं, बऱ्या मोला विकून वेचा, दोगां स्त्रियांक मतीक तशें कुडी बरी भलायकी मेळो, एकल्यान रीण दिल्ले पयशे उडासान पाटी मेळो, एकल्या चलयाक आशिर्वादान भरच्या, एकल्या बरें काम मेळो, एका भुरग्या बरी भलायकी मेळो, एका स्त्रियेची पेंकडाची गूण जावं, एकल्या शिकोंक बरी मोत मेळो, एका चलयान सदांची मागणी म्हणो मिसा वेचा, एकल्याक पिवोवचें सोडूंक आनी वडिलांक विधेयी जावन चलोवंक आनी देवबिरांतीन वाडोवंक, घरान समाधान मेळच्या, एकल्या बरी भलायकी मेळच्या, एकल्या बरें काम मेळच्या, एकल्या नर्सीक परिक्षेंत बरें अंक मेळच्या, एकल्याक दिल्ले 3 लाख बेगीन पाटी मेळच्या, एकल्या कामान तृप्ती लाभच्या, भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोत परिक्षेंत बरें अंक मेळच्या, एका भुरग्याची पिडा ऑपरेशन नासतना गूण जावं आनी सिटीजनशीप मेळो, जिणेत संगतीन फावो जावं, खासरी बेसान कश्ट हळू जावं, बिजनेस बरें जावं, ऑपरेशन केल्लो हात गूण जावं, दादल्याची पांय गूण जावं, एकल्याक परगांवाक वचूंक आधार मेळच्या, दवेन शिकच्या सर भुरग्यांक परिक्षेंत बरें अंक लाभच्या, एकल्याचो पांय गूण जावं, एका चलयेची ओवरीन शिस्त गूण जावं आनी भुरग्यांचें देणें लाभो, कुटुंबान शांत समाधानांनी बरी भलायकी मेळच्या, पुता परगांवाक वचोंक विजा आनी बरें काम बरी सैरीक मेळो, रीण माफी जावं, एकल्याक मेळोंक आसलेले पयशे आनी सांबाळाचे पयशे बेगीन मेळच्या, परगांवा वेचा विजा आनी बरें काम मेळो, एकल्याची भायर पडलेली भांगराची चेन मेळो, पुतान क्रिस्ती बावर्तान वाडोवंक, एकल्याची BP नॉर्मल जावं आनी फाल्यां जावंक आसच्या सर्व ताजेर टेस्ट नॉर्मल रिपोर्ट येवं, आवय दुवे मदलो संबंद बरो जावं, राजी जावं, एकल्याची लो BP नॉर्मल जावं, संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या, एकल्याक परगांवांत बरें काम मेळच्या. उबे रावया. तूं आमकां पाव एवकरिस्तो आमकां खरो मोग शिकय आनी मरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकून आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं.
तसे आमचे पदकां मगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कृपेन भरलेले समतीचे संगत आश्रय आमी तुम सदैव आणि सदैवी फॉल जगसी चेंजेसू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये मोपयांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या सातान सदां सर्वदा आमेन. पिडेस तांचेर आशिर्वाद हांगासर आमचे सर्व पिड्या शिडा आमच्या दुखी पिडेस्त भाव भयणींचो कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त भाव भयणींचो उतर प्रायर आसच्यांचो मरणांतीक पिडेन झुजच्या कश्टांच्यांचो आस्पत्र्यांनी ऑपरेशन थिएटरांनी आसच्यांचो सर्व रितीच्या पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास काडया आनी जेजू तांकां आपणून दी गुण करून दी म्हणून आमच्या पात्रोन संता लागीं विनंती करया. सोम्याचे नावे आमचो आधार आणि रसला सर्गाने संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सभे आसो प्रार्थोया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सरतरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गुण केली तेच परी तुजो सेवाक बगेवून जुवांपा दुसऱ्यान आपल्या बगेवून जिणये मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग ताजे परचेन बगूंक आनी बावर्तान जिवंक प्रेरण दिलय ताजे विणवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिळां गुण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमचे सर विणवणे आमी तुज्या मुखान दवरता तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सभे आसो बगेवून जुवांपा दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताजी महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. आमेन. बगेवून जुवांपा दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर वायटांतली तुमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावन तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. अवतारी सोमान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष बगूंक आमी पावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर सदां देवो. आमेन. जेवणाक दान दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक आतां मानाच्यो वाती हेचे प्रधान याजक बाब प्रवीण वाणतले. हेचें जेवण दान जावन दिलां पिटर आनी लोना सेरो आनी कुटुंब जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मुर्दोम दिल्यात जॉन फेर्नांडीस सांजुचे वाडो डॉक्टर सौम्या मारियप्पा देरेबैल डेल्फिन कन्सेसो लुत्स वाडो जॉन सिक्वेरा सांत आंतोन वाडो क्रिस्टीन डायस फेरार. जेवणाक दान दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन जुवांपा दुसऱ्याची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मोगाचनो आज आमचे सोवे सगळी पवित्र रीत सोलोवन वेल्या मनादीक बाब प्रवीण सोजू गांवान कुंबळा फिरगदीचे प्रस्तुत मंजोट्टी बेलथंगडी हांगाचे विगार तांची वळख जायत्यांक हांगासर आसा कित्याक हे पुणशेत उबारता आसतना हांगासरच बचपेन सहायक विगार जावन तांणी सेवा दिल्या हें बांदप उबारच्यान आनी त्या उपरांत इनॉग्रेशना वेळार तांणी जायतो वावर हांगासर भेटयला. आज हांगासर आमचे सोवे ते आमच्या मोगान आनी पुणशेताच्या मोगान आसात. भोव सादे बोळे सुटसुटीत याजक भोव ल्हान प्रायरस विगार जावची भाग तांकां फावो जाला आनी व्हरती जबाबदारी घेवन जायतें बरेंपण ते करन आसात. लोकां सोवें बरसून मागण्यान आनी तशेंच व्हरत्या सेवेच्या मनोभावान ह्या सखी जिवीत ते सारून आसात.
आमकां हर एकल्याक आदर्श याजक ते भोव व्हडलेच्या फिरगजेन ते आसा जाल्यारय हांसून सुडसुडीत तरान लोकां मदें जायतें बरेंपण मंजोटी आनी हेर जायत्या फिरगजांनी सेवा दिल्ल्यान तांणी भरपूर सेवा दिल्या. आज आमचे सोबेते हांगासर वावर केल्ल्या ह्या पुणशताक येवन आराधन मिसाचें पवित्र बलिदान भोवरता बरीत प्रसंग तांणी दिला. म्हजो आपतो मित्र तांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावरता आनी सर भक्तिकांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर फॉर बीइंग विथ अस. Suwang paldusro Santo adunik kalanto Ternatyam to apurbayeso Kutumatum badrasro Sarvang sarman wallo Ternatyam to apurbayeso Kutumatum badrasro Sarvang sarman wallo Goli povis sabeso Krista darugdo volodilo Krista somokshikailo Tumbage mon moriso Goli povis sabeso Krista darugdo volodilo Somokshikailo Tumbage bon morieso Bon suwang paldusro Santo adunik kalanlo Ternatyam to apurbayeso Kutumatum badrasro Sarvang sarman wallo Kutumatum badrasro Sarvang sarman wallo Krista sopatlaw kurung peranto Boksani zorcha kamka adashto Kurmani ekbor zorcha karanto Devika kulti sobor bhakto Krista sopatlaw kurung Boksani zorcha kamka adashto Kurmani ekbor zorcha karanto Devika kulti sobor bhakto Bon suwang paldusro Santo adunik kalanlo Ternatyam to apurbayeso Kutumatum badrasro Sarvang sarman wallo Ternatyam to apurbayeso Kutumatum badrasro Sarvang sarman wallo Ogal puthal sobe Ungkar mariashit po dewamka Bhagawan suwang Paul दुसऱ्या भगवंत तुझ्याचे करवे वराम कामचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.